कितल्या जालो इन्सिडेंट काही 6-6:30 वरांचेर सांगपाक लागता हांगासर ती बिल्डिंगेचो भाग पडला म्हणून काल एक ऑर्डरा कडेन जाल्लें आज हांगा जाल्लें मडगांव अशी कितल्योश्यो बिल्डिंगी आसा परिस्थिती सामकी बिकट आसा आनी त्यो मेंटेन जाल्ल्यो सो ह्यो आतां कितें आसा पोर्तुगीज तेका त्या वेळच्यान केल्ल्यो ह्यो बिल्डिंगी हातूंत भाडकारान त्या वेळार ते काडून कोणा टॅनंट दवरिल्ले आसा टॅनंटाचें तें रेंटूय कमी आसा आनी हाजे मुळे कितें जाता की बिल्डींग मेंटेन जायना मडगांव अशें कितें शेकड्यांनी बिल्डिंगी आसतल्यो ज्यो बिल्डिंगी मेंटेन ना सो हाजे खातीर सरकारान आमच्या आमदारान इनिशिएटीव घेवन हें कितें आसा हें गोंयभर आसतलो प्रॉब्लेम हो फक्त मडगांव पुरतोच मर्यादीत ना सगळें गोंयभर आसता सो सरकारान हाजेर कितें तरी एक सोल्युशन काडपाक जाय हातूंत भाडकाराचोय इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करून टॅनंटाचोय इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करून आतां रिहॅबिलिट करपाक जाय बेगीनतले बेगीन आनी ना जाल्यार ह्यो मडगांव अशें डेब्रीची डेब्री वाडत वतल्यो सगळी कितल्योश्योच बिल्डींग तुका पडलेल्यो मेळटल्यो तुम्ही आता म्हणले गोंयभर आसतलो प्रॉब्लेम पूण सध्या प्रॉब्लेम जालें कितें की मडगांव पडपाक लागला मडगांव पडपाक लागला हाजें कितें जालां मडगांवचे हातूंत खुबशे हातूंत एंगलान दुर्लक्षीत रावल्लें आसा मडगांव तातूंत योग्य वेळार जर योग्य जर स्टेप्स जर घेतलेले जाल्यार ही परिस्थिती आज उद्भवपाक नाशिल्ली आनी हें जर रिहॅबिलिटेशन जर खूब पयलीं सुरू जर केल्लें जाल्यार आयज ह्यो बिल्डिंगी पडपाक नाशिल्ल्यो ते पडचे पयलींच ते रिपेर जातल्यो आशिल्ल्यो सो हाका कोणी तरी तातूंत इनिशिएटीव घेवन योग्य ती कारवाई करपाकूच जाय सदांच जर लोकांनीच हें करप ना आज जर हें जर दनपारां बी कितें जाल्लें कितलेशे लोक नाहक बळी पडटा आशिल्ले जावं इंजर्ड जातले आशिल्ले सरकारान लोकां खातीर तरी कितें तरी करपाक जाय पब्लीक जाग्यांचेर ज्यो पळय कितें हें आसा प्लेसीस खंय तरी तांचें संरक्षण दवरून लोकांचें रक्षण करता आज आमी सध्या सिनेलता ह्या जाग्यार आसा सिनेलता कडेन वचपाच्या रोडार आनी हांगा जी एक ओल्ड बिल्डींग आशिल्ली ताजो परती गॅलरी कोलॅप्स जाल्ली आसा हो जो इन्सिडंट आज जवळ जवळ 6:30 वरांचेर सुमार घडलो आनीक सकाळचे टायमार हांगा कोण उरनात ताका लागून कांयच जावपाक पावलें ना जर होच इन्सिडंट जर दनपार जालो जाल्यार हो रोड आसता तो कंप्लीट गजबजिल्लो आसता आनी हांगा मोठो इन्सिडंट जावपाक शकतालो सद्याक पुलिसांनी रोड एक सायडीच्यान क्लोज केल्लो आसा हांगा काल मडगांव हाजे मातशे एक 500 मीटर अंतराचेर एक बिल्डिंगेचो गॅलरी कोसळिल्ली आनी आतां हो दुसरो इन्सिडंट सद्याक मडगांवाक जाल्लो आसा बिल्डींग पडपाचें सद्याक हो दुसरो इन्सिडंट बिल्डींग म्हणजे ताजी जी गॅलरीची पार्ट आसा कारण ह्यो खूब ओल्ड बिल्डिंगो आनी हांकां रिपेर कांय नाशिल्लें आतां ही जी बिल्डिंगेचो जो पार्ट पडला ताजी पोनाक म्हाका जवळ जवळ 5 ते 6 दुकानां चालू आसात कालचे बिल्डिंगेक फकत 3च युनिट ऑपरेशनाक आशिल्ले ह्या दुकानाक चड युनिट चालू आसात आनीक ही जी वयली गॅलरी आसा ती बाकीची धोकादायक आसा आतां प्रशासन कितें निर्णय घेता की ही बिल्डींग परती सील जातली काय कितें हें पळोवपाचें गरज आसा अजून पर्यंत सद्याक हांगा पुलीस पाविल्ले आसा ट्रॅफिक पुलिसांनी रस्तो हो कंप्लीट बंद केल्लो आसा त्याच बरोबर मडगांवचे PI सुरज सामंत हे हांगा पाविल्ले आसात इलेक्ट्रिसिटी जी आसा ती कट केल्ली आसा फायर अजून पावचे आसात आनी ते येतगीर बाकीचो म्हणजे डेप्युटी कलेक्टराची टीम बी येतगीर हाजे नंतर हाजो निर्णय जातलो